एकठाम जावन बापा आमी जमल्या एकच ताळ्यान तुका गितां गाता एकच काळजांत तुजो मोग करता एकवटांची येवकात्रेका पवित्रान आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं करून आमकां पवित्र केलाय पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताची कृपेन सासणीची रीत आमकां सोडून दिलाय एकठाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजांत तुजो मोग करता एकवटांची येवकात्रेका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. आयच्या वांजेलांत एक सवालातून आयचें वांजेल आराम जाता. तूं कोण? म्हाका हे भोव अर्थभरीत आतांच्या संवसाराक गरजेचें जावन आसा. तूं कोण गी म्हूण म्हाका आमी हर एक दीस आमकां विचारूंक जाय हांव कोण. मुसणाक आमी कोण म्हणून जाणा नांव. मुसणां चिंतात आमी संवसारांत परमनंट आमी रावता हांगाच आमचें घर परमनंट हांगा आसा म्हूण सांगून. कन्नडांत एक संगणी आसा, हल्लिदे ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ. त्या देखून हांगा आमी कितें पुरा एकठांय जमोवन पुंजोवन दवरता तें पुरा अंगत्त सोडून आसाचें. वेता आसतना व्हरचें कितें गे म्हळ्यार जें कितें आमी हेरांक दिलां तें मात्र आमी व्हरता. ताका आनीक संगणी आसा, ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ. तुमी कन्नडाची संगणी पुरा शिकून कोण आयलात घेवन चिंता. सो त्या देखून आमी कशें घे म्हूण सांगल्यार कितें पुरा आमी थंयसर पुंजोवन दवरीचें, थंयसर कितें पुरा आमकां आस्त करीचें म्हूण आसा तें आमी हांगासर पुंजोवन दवरले वेळार मेळना. खंय म्हणी आमी चड हांगासर पुंजोवन दवरल्यार आमकां पळोवन सुवार्थेंत एक ओपार जेजू सांगता ग्रेस्त मनशाची ताका अदीक मस्तू ताका फळ आयिल्लें की एक पटी पिकावळ ताका मेळ्ळी खंय आनी ताणें पुरा जमोवन दवरलें. आनी त्या ओपारीच्या वयरच एक कॅप्शन आसा. कॅप्शन कितें गे म्हळ्यार पिसो ग्रेस्त म्हूण. आमी कोणी पिशी जावचें नाका. त्या देखून आमकांत आमी जाणा जाय जे आमी कोण. त्या देखून आमी एक्सपायर जावच्या पयलें, एक्सपायरी डेट येवच्या पयलें आमी हर एकलें की इन्स्पायर करीचें खंय तसली जिणी आमची जावं दी म्हण आमी मागणें करता आसतना आज आमी आमकांच जाणा जावया आमी कोण. कितले दीस आमी वाचता ह्या संवसारांत जियेता म्हणलें गरजेचें न्ही, कशें जियेता म्हणलें गरजेचें. त्या देखून आज थोडोसो वेळ आमचेर आमी एक नदर घालया. सोम्या सांगात आमच्या जिवितांत एक आमी पैण करया आज आनी म्हणया सोम्या हांव म्हज्या केंद्रीत जावन हांव म्हूण जियेले दीस मस्त आसात आनी मुखार हांव कांयच न्हय तुमचो सर्वस्व म्हूण जियोंक कृपा म्हाका मेळूं दी. जो कोण आपणाक ल्हान करता ताका देव वर्त करता म्हणची आयची सुवार्ता. त्या देखून आज मस्तपटी आमी हांवूच म्हजें नांव म्हजो गांव म्हजें म्हूण आमी जियेले जाल्यार आज तो देवान दिल्लें. किर्तनांत 115 पयली वळ सांगता आमकां न्ही सर्वेस्पर आमकां न्ही सर्व महिमा पदवी तुका एकल्याक कित्याक म्हळ्यार देवान दिलें आनी देवूच घेता. त्या देखून मस्तपटी आमी आय सेंटर्ड जावं जियेले जाल्यार देवातून एकामेकातून बोगसणें आतां आमी मागया. हांव पातकी सर पदवी जाला देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्यो गुन्या उतारून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सस्नांच्या जिविताक पावो. Devacuitația isca sonsari Servespora deva sargicharaya Sarpodvedar deva baba Ami tuka namaskar karta Ami tuka dinvasa तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळट तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेचे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सस्नांच्या देवा तुवें पादोवच्या भगेवंत आंतोनीक खऱ्या बावाट तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत असलेल्यांचो तिरस्र करून दिलाय. ताचो पाटलाग करून जेजूचो पाटलाग करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांत ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. सांजुवांच्या पयल्या पत्रांतले वाचा. मोगच्यानो फटकिरो म्हणल्यार कोण? जेजू क्रिस्त म्हूण वळखनातलोच फटकिरो. तोच तो क्रिस्ता विरोधी. बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो, पुताक इन्कार करतलो, बापाकय इन्कार करता. पुताक वळखून घेतलेल्याक बापय मेळटा. जें कितें सर्वेस्परतावन तुमी आयकलां ते तुमचे सवें सांबाळून व्हरा. सुरवेरतावन तुमी आयकल्लें सगळें तुमचे सवें जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें जियेत येल्यात. ताणें आमकां बासयलां तें हेंच सासणीक जिवीत. तुमकां पसयल्ल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवें आसता पर्यान हेर खंयचेय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची मागणीच तुमकां ससंगती विशान शिकयता. ती मागणी खरी, ती फटकिरी न्हय, तर तुमकां शिकयल्ल्या त्या प्रमाणे क्रिस्त सवें जियेया. ल्हान भुरग्यांनो आतां ताचे सवें तुमी जियोंक जाय. तवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तोंड आमी लजेक पयस जाचे बदलाक पातयणीन
ताका लागीं सरतल्या देवाचें उतार हें विवरण महाराणीच कारभार विवरण शेक आमच्या देवाची सोड देखली सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया कित्याक ताणें केल्या विचित्रा ताच्या उजव्या हातान आनी पबीत पावल्या शिकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या जनांगा हुजी आपली नीव ताणें उगवल्या इस्रायेलाच्या घराण्या थंय ताका आसलल्या विश्वासी मोगासो ताणें मुक्तास काडला पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण केली प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकांक आमच्या देवाची सोडवण आदी मागा परत्यान आनी साबार्थरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयलो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं जय सोवे आसूं जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जेरुसलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुवांवन दिल्ली साक्ष ही हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें तूं कोण तर एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केलें न्हय म्हणालो तो ताणें परत्यान विचारलें तूं एक प्रवादी ताणें जाप दिली हांव न्हय ते म्हणालें तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग आमकां धाडलेल्यांक आमी पाटी
जाप व्हरूंक आसा तुजे विशांत तूं कितें म्हणटाय जुआंवन तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली सोम्यांची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतेल्याचो ताळो हांव धडलेल्या मोदें थोडे फरिसेवांच्या पंगडांतले आसले तांणी जुआंवक अशें सवाल केलें तूं क्रिस्त न्हय एलियाय न्हय प्रवादी न्हय म्हणटाय कशें तर तूं स्नान दिताय जुआंवन तांकां जाप दिली हांव स्नान दितां उदकान पूण तुमचे मोदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात तो म्हजे उपरांत येता तरी पूण ताच्या वणांचे कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय हें बेथानियांत योर्दानचे पेले तडीर जुआंव स्नान दिवन आसलेले कडेन घडलें देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता ताका दिया तो आशीर्वाद घालता आनी उदंड मापान दिता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो ताका दिया तो उदंड आशीर्वाद घालता आनी उदंड मापान तुमकां पाटी दिता तुमच्या हर एकले तें एक सवालाक जवाब मेळची ना म्हणली खात्री म्हाकाय आसा हे सवाल कितें गे म्हळ्यार तुमचे थंय ग्रेस्त कितले जाण आसात सांगल्यार सगळ्यांक कळटा सांगचे बरी ना म्हणल्यार मतीक आसूंक पुरो तुमचे मदें ग्रेस्त कितले जाण आसात सवाल विचारचे पयलेंत कळिल्लें म्हाका हांगा आयिल्लीं परत दुबळींत म्हूण मगाच्यान आमी सट्टावो ग्रेस्त गाय म्हणल्या वेळार कशें आमी ग्रेस्त गाय कोण ग्रेस्त म्हूण पळयत आसतना पयलें पळयता कसली मुस्तायकी गेला गे म्हूण कशें आयलात बसार आयलात गे कारार आयलात गे वाहनांचेर खंयच्या वाहनांचेर आयल्यात पळोवन ओ ही इल्लेशें वण्णा म्हणटात तांचें घर पळयता आमी घर कशें आसा बँकान कितले बॅलन्स आसा हर एकी पळोवन ग्रेस्त गी दुबळींगी म्हण आमी सांगता हे मोगाचें न्हू मुज्यान तुज्या दृश्टेन ग्रेस्त काय खंय गे म्हळ्यार तुजे थंय आज पर्यंत बरी भलायकी आसा गी ताचे की व्हरती ग्रेस्त काय संवसारांत दुसरी खंय ना हेल्थ इज वेल्थ आरोग्य वे भाग्य कोणाक भलायकी आसा ताचे की व्हरती ग्रेस्त काय खंयच ना कोणाच्या मुखामोळार एकामेका थंय उलयत आसतना पळयत आसतना मुखामोळार एक हांसो आसा ताच्या की व्हरतें सोबीत दिसतलें संवसारांत कोणूच ना मस्त बडी पळया कॅमेरामॅनाक सांगून परत जाता स्मायल प्लीज मागीर लास्ट कितें म्हणटा गे म्हळ्यार चीज म्हूण सांगा म्हणटा कितें म्हळ्यार जाल्यार स्मायल येना आमचे लागीं कितें आसा म्हूण पळयचें जाल्यार मोगाचें न्हू वस्तू आनी पयशाच्या रुपान आमी पळयल्यार जायना ग्रेस्त काय थंयसर ना त्या देखून आमचें तें कितें आसा म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार आमी कितें दिता तें आमचें तें आसा कितें आमी हेरांक दिता तें आमचें तें आसा आमचें तें मोग आसल्यार आमच्या जिवितांत आमी मोगाचो अनुभव जोडले आसल्यार आमी हेरांक मोग दिव्यात आमचें तें मोगच ना जाल्यार सगळी जिणी म्हजी दुखीचो मिस्तेरच जाल्यार संतोशाचो उजवाडाचो आनी एक मिस्तेर खंयचो आनंदाचो मिस्तेर दिवंक जावंकूच जायना त्या देखून केदाळा मेळ्ळ्या वेळार कशी आसाय कसो आसाय म्हण विचारल्या वेळार ती खंयच्याय कारणाक आमी बरीं आसा आतां येयलें वण्णा म्हण सांगिनात खंयची म्हण एक हाताचे गे बावळ्याचे गे पेंगटाचे गे दुखूच सांगता सोडल्यार कुडींत इतले पुरा खांदे आसात न्ही तांकां कोणायकी बरें आसा म्हण सांगिना कित्याक म्हळ्यार नियाळसो दुखीचो मिस्तेर मात्र आनी उरले मिस्तेर उडासत नात मगाच्यान दिवचें म्हळ्यार कितें दिवचें म्हळ्यार कितें दिवचें म्हणटा आसतना आमच्या मोतीक साबार सवालां येतात दिवचें म्हणटा आसतना
घेता आसतना सवाल येना दिवचें म्हणटा आसतना मात्र सवाल येवचें पयलें सवाल कितें दिवचें गे म्हूण वॉट टू गिव दुसरें कशें दिवचें गे म्हूण पयलें कितें दुसरें कशें दिवचें तिसरें कोणें दिवचें गे म्हूण कोणें दिवचें कित्याक दिवचें दिल्यार म्हाका उणें पडना गे म्हाका कितें फायदो गे म्हूण इनकम कितें गे म्हूण आतां संवसार आमी जियेत आसतना आतांचो इनकम असो संवसार 10 रुपये दिल्यार 50 रुपये प्रॉफीट मेळचें जाल्यार मात्र आमी इन्वेस्ट करता त्या देखून दिवचें कितें कितें दिवचें म्हळ्यार सवाल आयिल्ल्या वेळार ही पुरा सवालां कोणाक येवचें गे म्हळ्यार कोणा कडेन उदंड मापान आसा पळया तांकां मात्र सवालां येवचीं कोणा लागीं उदंड मापान देवान दिला तांकां मात्र असलें सवालां येवचीं कोणा कडेन कांयच ना तांकां सवालां येवंकूच येना कित्याक म्हळ्यार दिवंक कांयच ना तांचे लागीं वा कोणा कडेन एकूच आसा तांकां सवालां दिना दिवचें इतलेंच आनी दुसरें कांय ना म्हूण एका दुबळ्या विधवेचे विशयान जेजू सांगता आसतना जेजू म्हणटा तिणें तिजें सर्वस्वत थंयसर गेलें कित्याक म्हणजे तेजें आसलें तितलेंच कितले काणीक दिवची कितली काणी दिवची कितें दिवचें नो क्वेश्चन्स एट ऑल कित्याक म्हळ्यार आसलेंत तितलें उदंड मापान देवान दिल्ल्यांक मात्र सवाल आसचें वस्तुपटी पळय आमच्या जिवितांत हांगाचें फेस्त आयिल्ल्या वेळार की वा आमच्या फिरगजेचें फेस्त आसल्या वेळार क्रिस्मसा फेस्ता वेळार कुटुंबांत काजारां वा दुसरीं खंयचीं कार्य आसतना ते आमच्या घरा आसलें गोदरेज ओपन करून ताच्या मुखार रावून एकच सवाल विचारचें बरें मुस्तायकी मुळ्ळीत ना भितर म्हूण भितर आसली बरा आमच्या लागीं उदंड मापान आसलेल्या वेळार खंयचें घालची खंयची न्ही मुस्तायकी न्हेसची म्हणलें सवाल येता नासलेल्या वेळार आसलें एकच ऑप्शन तेंच घालूंक आसा त्या देखून म्हाका चोन कितें दिवचें कोणाक येवचें सवाल आसलें कडेन कशें दिवचें हांवें कशें दिवचें कोणें दिवचें गे म्हूण सर्त आमचे भुरग्याच्यांनी भुरग्यांक आमी मुखार बसयता आनी आमच्या शिवमोग्गान कशें गे म्हूण सांगल्यार आयताराच्या मिसा वेळार वा विशेश मिसा दिसांनी काणीक एकठांय हांगाय करतात गे काणीक एकठांय करतात थंयसर काणीक एकठांय करता आसतना काणिकेची बशी मुखार आयिल्ल्या वेळार भुरगीं म्हणटात आमचे लागीं ना कोणा लागीं आसा थंय आसा पाटीन डॅडी लागीं मम्मी लागीं आंटी लागीं आसा आमचे लागीं कांयच ना कोणें दिवचें म्हणल्या वेळार आमी न्ही आमी भुरगीं थंय आसात पाटीन तांणी दिवचें चवथें जावन आसा कित्याक दिवचें कित्याक दिल्ल्या वेळार म्हाका कितें बरेंपण मेळटा गी म्हूण दिल्ल्या वेळार म्हाका कितें बरेंपण मेळटा गे म्हूण जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी हर एकल्यांनी दिवचें म्हणटा आसतना मोती घेवचें एकच पयशे दिवचे म्हूण पयशांची गरज संवसारांत आज मस्त उणें आसा आज संवसारांत कोणाची गरज आसा गे म्हळ्यार भावा भयणी मदें उलोवंक एका व्यक्तीची गरज आसा अनेकल्यान उलयता आसतना आयकुनच्या व्यक्तींची गरज आसा आज हायेस्ट डिमांड संवसारांत कोणाक आसा गे म्हूण पळयतलो थोडे दिसा पयलीं इंटरनेटार कोणाक आसा गी हायेस्ट डिमांड कोणाक आसा गी म्हूण थोड्या वर्सां आदीं पळयता आसतना लॉयराक आसलें हायेस्ट डिमांड कित्याक म्हळ्यार काजार जाल्लीं तक्षण तांचें काजार मोडोवंक लॉयर जाय आसलो आनी लॉयराक सोदतालीं आतां प्रेझंट संवसारांत आतांच्या संवसारांत प्रेझंट संवसारांत हायेस्ट गरज आसची कोणाची गी म्हळ्यार एक सायकॉलॉजिस्टाची वा सायकॅट्रिकाची कित्याक गे म्हूण सांगल्यार कुटुंबांत सगळ्यांकी उलोवंक जाय कोणायकी आयकूंक नाका सगळ्यांकी उलोवंक जाय कोणायकी आयकूंक ना देखून आयकतेल्यांची गरज आसा देखून घरा कोणी आयकना त्या देखून 1,500 2,000 दिवन सायकॉलॉजीच्या लागीं वचून कावन्सिलींग म्हूण ताका बरें नांव दिलां आमी समालोचने म्हणटात कन्नडान बसून थंय असलो व्यक्ती आयकता मात्र आयकल्ल्याकच 1,500 2,000 रुपया दिवन आमी पाटी येता कित्याक म्हळ्यार घरा पयलीं आयकता आसलीं आतां आयकूंक कोणायकी वेळ ना त्या देखून दिवचें म्हणटा आसतना मोगाचें नांव पयशे मात्र न्ही मस्तणांनी सूख चिंतलां दिवचें म्हळ्यार ओन्ली गिवींग मनी नो गिवींग म्हूण सांगल्यार तुमकांच तुमी दिवचें पयलें जावन आसा आमी कशें दिता गे म्हूण कितें दिता गे म्हूण आमी पळयता माथेवाच्या सुवार्तेंत 14वो अध्याय
17व्या वळीतून वाचून गेला थंयसर जेजू 5000 लोकांक जेवण वाडले विशीं आमी आयकता. जेजू शिश्यां लागीं एक सवाल विचारता, तुमचे थंय कितें आसा तें तांकां दिया तुमी. तुमचे थंय कितें आसा तांकां दिया. जेवण तुमीच तांकां वाडयें आनी खंय वचचें म्हूण सांगना, तुमीच जेवण तांकां दिवचें. आनी थंयसर शिस म्हणटात, आमचे लागीं हांगासर कांयच ना, आमचे लागीं कांयच ना, आसल्यार आमीच जेवण दिता आसतलें हांव. जेजू परत म्हणटा, तुमीच तांकां जेवण दिया. आनी ती म्हणटा हांगा एकसरी सुवात, हांगासर हॉटेल, कॅन्टीन, दाबा वा हांगासर कांयच ना, हांगा लागींसर खंयचीय वेवस्था ना, हांगा वाहनांची वेवस्था नासतली. कितें करी जें तांकां कळना. ते म्हणटा आमच्या लागीं कांयच ना, आसा म्हळ्यार पयलें तांचें जावन आसा नथींग आय हॅव नथींग. दुसरें जावन आसा ती म्हणटात आमच्या लागीं आसात म्हळ्यार फकत, आमच्या लागीं आसा म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 माशल्यो. पयलें म्हणटा आसतना म्हळ्यार आमच्या लागीं कांयच ना. मस्त बडी मोगाचें आमच्या जिवितान आमी सांगचें जावन आसा तुमचें तें कितें आसा म्हळ्यार आमी म्हणटा आमच्या लागीं कांयच ना. देवान संवसाराक मनशाक धाडिल्ल्या वेळार 0 जावन धाडूना मोगाचें न्हू. ताचे थंय देणी भरल्यात, ताचे थंय सकत भरला, आशिर्वाद दिला. आमी मेजचें कितें कशें गे म्हळ्यार वस्तू आनी पयशांची ग्रेस्तकाय मात्र आमी मेजची. देवान आमकां दिता आसतना उदंड मापान दिला. गरजेक कितें पुरा आसा तें पुरा देवान मनशाक दिला. मर्जेचें दिवना, मर्जेचें दें पुरा कितें आसा तें पुरा आमींत आमकां जाय म्हण घेतलें जावन आसा. गरजेचें देवान हर एकल्यांक दिलां. तातूंत मोगाचें न्हू. जेजू म्हणटा तांकां तुमी कितें करीचें गे म्हळ्यार हर एकल्यांक तुमीच जेवण दिवचें. आमच्या लागीं कांयच ना. मस्त आमी म्हणटा आमच्या लागीं कांयच ना, वी हॅव नथींग, आमच्या लागीं कांयच ना. आज जेजू मोगाचें न्हू तुजे लागीं विचारता. तूं हर एकल्यांक वाडोवंक तुका एक अवकाश जेजून दिला. वाडोवंक तुका साद आसा की जेवण न्हय मोगाचें न्हू. मस्त जाणांक जेवण मस्त तरेचें जेवण आसा, मुखार जेवण दवरलां जाल्यार जेवण जेवंक तांकां जायना. पुरा जेवंक सगळें हर एकल्यांक खावंक हर एकल्यांक जायना. आतां संवसारांत गरज आसा एका मनशाक अनेका मनशान बसून आयकुची उतरां. उलोवंक मस्त जाणां आसात, आयकतल्यांची गरज आतां संवसारांत आसा. त्या देखून जेजू म्हणटा दिया, तांकां दिया. दिवंक तुमचें सै कितें आसा तें मात्र तुमी दिवयात, तें मात्र तुमी दिवयात. दुसरें जावन आसा ते शिस्त कितें करतात. दुसरें स्टेप दिता आसतना आपणा थंय कितें आसा, तांचे लागीं कितें आसा तें तांचे लागीं कांयच ना जाल्यार एका तरणाट्यान एका भुरग्यान दिल्लें तें 5 उंडे 2 माशले हाडटात आनी सांग जेजू आमचे लागीं आसा म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 माशल्यो. मनशाच्या दृश्टेन पळोवचें जाल्यार मोगाचें न्हू हे फकत 2 माशली आनी 5 उंडे जावन आसले. आनी थंयसर आसले पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, सुवार्ता आमकां सांगता थंयसर आसले दादलेच 5000 आसले. 5000 इल्लेशें तुमी इशी नदर गेल्यार बॅलन्स करूंक जाय. दादल्यांचे नंबर उणें आसा, स्त्रियांचे नंबर चड आसा. तर थंय तशें नासलें, उणें आसल्यांचे नंबर ताणें काडले आनी म्हणलें 5000 दादलेच आसले. आनी आसले 5 उंडे आनी 2 माशल्यो. त्या शिसांनी कितें केलें, जेजूची उतरां तांणी आयकलीं, समजून घेतलीं आनी तांणी म्हळें जेजून म्हळें तें म्हजे सरशी हाडा, म्हजे सरशी हाडा. तुमचे लागीं तुमी दवरल्यार मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ते केवल 5 उंडे आनी 2 माशले मात्र तुमी तुमचे तें आसले संपन्न कितें पण आसा तुमच्या लागीं रिसोर्सस हर एक जेजू लागीं हाडिचे. जेजू लागीं हाडिल्ल्या वेळार थंयसर असर्यां घडटात. आमी आमच्या लागीं दवरल्या वेळार, पुजोवन दवरल्या वेळार कांयच अभिवृद्धी जायना. बगार जेजू लागीं आमी हाडिल्ल्या वेळार ताणें आशिर्वाद घाल्ल्या वेळार उदंड मापान तो आमकां दिता. तर म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो शिसांनी कितें केलें, शिसांनी 5 उंडे 2 माशल्यो जेजूच्या हातांत दवरले. जेजून ते उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिलें आनी वांटलें. असर्यां हांगासर घडली. शिसांच्या हातांत आसता पर्यंत ते 5 उंडे 2 माशल्यो
जेजूच्या हातान ताणें समर्पून दिल्ल्या वेळार जेजू कितें करता, लोक कितें पुरा हाडून येता आराधना वेळार, मागण्या वेळार, रितीरे वेळार, नोवेनाच्या वेळार लोक कितें पुरा घेवन येता, हर एक जेजू स्विकार करता. तुवें संपूर्ण दिजे. शिसांनी खंय म्हणी आमकां सांजेर पैणाच्या वेळार खंय म्हणी मासलेनी जाय पडटा म्हूण एक मासली आनी 2 उंडे दवर न्हू, उरले 3 उंडे दिले जाल्यार 5000 लोकांक वाडोवंक जायनातलें, उणें पण पडता आसलें. आसलें कंप्लीट दिलें, कंप्लीट. त्या भुरग्यान आसलें हर एक शिसांक दिलें. शिसांनी कितें केलें, आसलें कितें पुरा घेतलें तांणी हर एक जेजूक दिलें. दिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू आशिर्वाद आमचेर पडटा. त्या देखून जेजून तें घेतलें, देवाक अर्गां दिलें, मागणें केलें आनी सांगलें लोकांक बसोंक सांगा आनी सगळ्यांक वाटलें. आयिल्ले हर एकली मोगाचें दोशी जेवली संतोशान. देवाचें जेजूचें उतरां आयकून संतोश पावली मात्र न्ही, दादोशी जेवण तांकां मेळ्ळें, कुडीचें जेवण मेळ्ळें, आत्मीक खाणी तांकां मेळ्ळें, समाधानान पाटीं गेली. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, ಕನ್ನಡಂತ एक ಸಂಜ್ಞೆ ಅಸ, ಒಬ್ಬರ ಊಟವನ್ನು 10 ಜನರು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಒಬ್ಬರ ಊಟವನ್ನು 10 जन, एकल्याचें जेवण 10 जाणांनी जेवयात खंय, 10 जाणांचें जेवण एकल्यान जेवंक साधना म्हूण पयलें सांगतलें, आतां ना तें. आतांच्या भुरग्यां मुखार पळया, एक 10 पॅकेट कुरकुरे दवरून बसा पळय, बसून खातात गिनात भुरगीं, खातात बेगिने. त्या देखून आतां म्हणली कोण इल्ले ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಫಾದರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಗಾದೆ ಮಾತು, ಈಗ ಇಲ್ಲ म्हणली. ಮಗ ಯಾಕೆ म्हणಾರು, 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, 10 ಜನರ ಕುರ್ಕುರೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಒಬ್ಬರೇ ತಿಂತಾರೆ. बदलावण इल्लेशें जाला. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, तुमचें तें कितें आसा म्हणलें गरजेचें न्हय, तुमी कितें जेजूक दितात म्हणलें गरजेचें. आज तुमी देवाचीं उतरां आयकूंक, इल्लोसो वेळ मागणे नियाळांत खर्चूंक हांगासर आयल्यात. तुमी वेळ दिला, वेळ दिवचो म्हळ्यार जेजूच्या हातान तुमचो वेळ समर्पून दिला. 9वें वर्स आमी काल आराम केलें, आज दुसरो दीस, आनी ह्या सगळ्या वर्साचेर आशिर्वाद उदंड मापान दिवंक देवाक खुशी आसा. आनी तुमी हांगासर आयिल्ल्या वेळार कोणायकी रिते हातांत तो पाटीन धाडचो ना. तर मगचें तुमी कोणाच्या हातांत दितात म्हणलें गरजेचें. मार्काच्या सुवार्त्यांत 10व्या अध्यायांत आमी एका व्यक्ती विशयांत वाचता. तो कोण गे म्हळ्यार कुड्डो व्यक्ती, बार्तिमायस नांव ताचें. तो रस्ते देगेन बसून मागतालो, ताका दोळ्याक दिश्ट नासली, आनी ताका एक विशय कळीत जाली. तें कितें गे म्हूण सांगल्यार, ಮಾನವ ಕೊಡುವುದು ಮನೆಯ ತನಕ, ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಕೊನೆಯ ತನಕ. तादून ताका एक विशय कळीत आसली, मनीस मुजेर बिरमोत पावून म्हाका त्या दिसाचें जेवण दिवंक पुरो, खाण दिवंक पुरो, मुस्तायकी दिवंक पुरो न्हेसची, मुजे पसून एक वावरकन एक घर बांदूंक पुरो, वस्तेचें घर म्हाका बांदून दिवंक पुरो, म्हाका रस्तो उतरता आसतना इल्लें क्रॉस करता आसतना म्हाका हात धरून तिचेर म्हाका व्हरून पावूंक पुरो म्हाका. ताचें की व्हरतें मनीस कितें दिवंक शकता. जें कितें मनीस दिवंक शकना तें देव दिवंक शकता. त्या देखून तो जेजू येवची वाट राखून आसलो, आनी त्या वाटेर तो जेजू पसून राखून आसलो. आनी जेजू नजरेचो थंयसर पैणार आसा म्हूण कळ्ळेंत, त्या वाटेर पाशार जाता म्हूण कळ्ळेंत, तो कितें करता, वडान भोव मारता. लोक म्हणटात वगेस राव, जेजूच्या भोंवरी मुस्साणां आसात, ताका हे मुस्साणांक भलायकी दिवंक आसा, तूं कुड्डो, यू आर युजलेस फेलो, तुका स्थानमान म्हणली ना समाजेंत. तो व्हडलो मनीस म्हूण मुस्ताना सांगिल्ल्या वेळारी वो अशें बोब मारता की ताजी बोब जेजूच्या कानाक पडटा म्हूण सर बोब मारता. आनी जेजूक ताजी उतरां आयकता. जेजूक म्हाका हर एकल्यांची तुमची बगनां समजून घेवची सकत आसा. आनी तो रिजेक्टेड पर्सन, संवसारांत कोणायकी नाका जाल्लो व्यक्ती, ताचो मोग करतले कोणूच ना जालें जावंक पुरो, ताचें एकच मागणें जावन आसलें, सोम्या म्हज्या दोळ्याक परत दिश्ट मेळून दी. ताका एक विशय कळीत आसली, मनीस दिवचें थोड्या दिसा पसून मात्र, मनशान दिवचो मोग थोड्या दिसा पसून मात्र, पयशे आस्त बदी कितें बरें आसा तें थोड्या दिसा पसून मात्र, शाश्वत न्ही.
जाल्यार देवान दिवचें तें सस्नाक बळचें जावन आसा. सस्नाक उरता. तातूंत ताणें कितें केलें? बोब मारली. आनी कोणें परत ताका वगेस्त राव म्हूण सांगलें. जेजून ताका आपयल्ल्या वेळार हांगासर ताका म्हज्या साशेन आपोवन हाडा म्हूण सांगिल्ल्या वेळार तेच व्यक्ती म्हणटा ताजे लागीं वचून पळय कितलें परिवर्तन जालें पळया. तेच व्यक्ती म्हणटात भिये नाका, जेजू तुका आपयता. तातूंत पळय आमी अपुर्बाईचें गीत गायता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता. जेजू आपयता म्हूण आयकल्लेंत जें कितें ताणें ताचो अस्त्र जावन घेतिल्लें, ताका आदार जावन घेतिल्लें, हर एक कितें सोडता. कितें म्हळ्यार ताका एक गट बोवाडटा आसतलो, थीर बोवाडटा आसतलो. कितें म्हळ्यार एक पटीन जेजून आपयलें म्हळ्यार हर एक परिवर्तन जालें म्हूण. तातूंत ताणें त्या घडये कितें केलें? संपूर्ण ताकाच जेजूच्या हातांत समर्पण दिलें. कितें घडलें मोगाचें न्हू? कुड्डो जावन आसलो व्यक्त्याक दोळ्याक दिश्ट आयली. तातूंत हांवें सांगलें ಮಾನವ ಕೊಡುವುದು ಮನೆಯ ತನಕ, ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಕೊನೆಯ ತನಕ. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज तुमी सांत आंतोनीच्या ह्या पुण्यतळार हांगासर आयल्यात. हांगासर आयिल्ल्या वेळार तुमी कितें पुरा जेजूक दिवंक आशेतात तुमकांच समर्पण दिया. आज तुमी पेंकाड दूख गूण जावन दिवन मागणें केल्यार खंय म्हण एक दीस पडल्या वेळार परत्यान पेंकाड दूख आराम जाता, सुरू जाता. मायग्रेन सायनस गूण जावन येवन मागणें केल्यार अनेक पिडा आराम जाता. पयलें म्हाका जेजू हांव म्हाकाच कंप्लीट तुज्या हातांत समर्पण दिता. यू टेक केअर ऑफ मी. उरलें पुरा सोमींस पळयता. एक मिनीट आमचे दोळे आमी तांक्या उदंड मापान आशिर्वाद आमी स्विकार करूंक वेता. ह्या युकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आमी सांगता मेळ्ळ्या आसतना मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिवया आनी सांगे जेजू हांव केवल म्हजी तेसावां मात्र न्ही, म्हजी गरजां उणेंपण मात्र न्ही, म्हाकाच हांव तुका दितां. इतले दीस दिवचें म्हळ्यार केवल पयशे म्हूण चिंतिल्लें हांवें. न्हय जेजू, आज म्हाका समजलें म्हाकाच हांवें दिवचें, म्हजो वेळ हांवें दिवचें, म्हजीं तालंतां हांवें तुज्या सेवे पासून वापरूंक जाय. म्हाका तुजी कृपा दी. आमेन. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमचे हर एकल्याच्या जिणेंत साबार तरांचें उणेंपण आसा. उणेंपण भरून दिवचो आमचो देव जावन आसा. त्या देवा लागीं आमची हर एक तेसावां मागणी आतां समर्पण दिवन मागया. सर्गीच्या बापा, पवित्र सभा चलून व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या सर सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सता नितीन आमचो देश चलून व्हरूंक सर भ्रश्टाचार, अनीत, अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या युवजणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बोलून तांची जिणी होगडायन अशें बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करन सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बोळ दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां, तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे हास्कार सुस्कार हाडून ह्या पुनशेताक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टूंच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडेशिड्यांतली तांकां निवार म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक.
ह्या पूण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदारमनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची सर बरीं कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ഒരു വിപ്ലവത്തിന് മാത്രമേ ഒരു യഥാർത്ഥ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ. എപ്സൺ ഇക്കോ ടാങ്ക് പ്രിന്ററുകൾ പോലെ ഹീറ്റ് ഫ്രീ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കുറവ് കറണ്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഈ വേസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. പ്രിന്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ലാഭിക്കാം. ഇത് വെറും ഒരു പ്രിന്റർ അല്ല, ഇതൊരു വിപ്ലവമാണ്. ജോയിൻ ദി ഇക്കോ റെവല്യൂഷൻ വിത്ത് മീ. सर्गींच्या मोगळा बापा तूं दयाळ काकुळदार. आमची हर एक मागणी तेसावा उणेपण जिवीत खंत बेजाराय अस्कत काय तुका आमी समर्पण दिला. पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां जाय आसली हर एक आशिर्वादां सर्गींतून देवे म्हूण आमी तुजे लागीं परतून मागता. आमेन. सोपून दिता तुझ्या हातान सौम्या. स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या दर्या. हर एक कत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता. सर्वस मोची तुका मोगान समर्पिता. ये बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाय तुका भेटोवचो. गे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाय तुका अर्पोवचो. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीधरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. बलिदान आपल्या मानकांनी मेमे आमच्या पवित्रसभेच्या आदावा सर्वेस पौर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, भाग्यवंत अंतोनीच्या ह्या दिसा कुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिता. ताजी शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता आनी आमकांच आनी आमचे सर तुका समर्पण दिता. हे आमचें समर्पण तूं स्वीकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उभारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत आंतोन तुज्या भक्ताच्या मानाक हे नोवेनांचे दीस आमी संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकवणे आमकां गिन्यान उजवाडटा. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या
बाबा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी एका ताका जय जय सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण ससूंक पेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावर्त सो गुट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेंचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा जेराल्ड आयसक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रित्यमगांत वाडय पुनर्जवनपणांचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव क्वार मुरये देवाचे मे संगाती भगवंत झुजे तिचो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून
ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक सोडी नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येतय आनी रजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढले आमचे काकृत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकृत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळय मोगाचें होस्सो जेजू क्रिस्त, तुमी आज हांगासर येता आसतना तुमचे कश्ट, उणेपण, खंत, बेजाराय, अस्कतकाय, पिडा शिडा घेवन आयल्यात गी. कोणाच्या हातान तुमी दिवंक आशेतात म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार ह्या जेजूच्या हाताक तुमी समर्पण दिया. तो आशिर्वाद घालता आनी उदंड मापान तुमकां दिता. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तुमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फोवना, पूण शेवत्रांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. Bagmoce che devorte Somia tu calzemce Durboria calzan moja Lucaswa Rastuce anandace Pavozalamakate Tuje sove rauce Sumya tuje patita Sădans tuje marvasta Shantin pritin जीवन मुझे सदा जी येता सोमिया तुझे पातेता सदा तुझे बरवस्ता शांतीन प्रीती
मन मोजे सदांच जियेता. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजू आमचो जीव उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू ताजे शीस आमकां करूंक तो शिकयता तें सगळें सत आमच्या जिणेंत मानून घेवंक आनी मोगाच्या कन्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या ह्या नोवेनाच्या दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. जय सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक मोगाचो स्वागत. सुमार 400 वर्सांची चरित्र ह्या पोंतळाक आसा. तोवळतावन ह्या दिसा वरेग सांताची मजत मागून देवा समोर दवरलेली मागणी ते सामा देवान आयकल्यांत आनी ताचो व्हड आदार सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक ताणें दिल्लो आसा. ह्या पासत देवाचो आमी उपकार बावडलो, ताचें आराधन केलें, हें अर्गां बलिदान भेटयलें. आयच्या दिसा पोंतळाक येवन संताची ससाय मागून जे उपकार तुमी देवाक समर्पण दिल्यात, देव ते सर आयकून दी, तुमची मागणी तो स्विकार करून दी आनी तुमी सोदून आयिल्लो आदार व्हड मापान तुमकां फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. ह्या पुण्यशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात. नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन, उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा हांगासर सकाळीं 10:30 वरार मीस आसा. ह्या पुण्यशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन, कुमसारां. ही सेवा हप्त्यामध्ये गरज असलेल्यांनी फणा मुखांतर सुरवेरस कळोवन येवच्याक विनंती. हप्त्यामध्ये कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या. ह्या पुण्यशतांत धर्मीक वस्तूंचे सुसज्जीत स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंपू, कोंतां, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो इमाज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल डायरी, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवयेत. कोणायकी त्या सावां बरोवन घालूंक आसा जाल्यार त्या सावांच्यो चिटी स्टॉलांत मेळटात. थंयतान तुमी त्यो घेवन तातूंत त्या सावां बरोवन ती घालयेत. तुमच्या त्या सावां खातीर आमच्या दिसपडत्या मागण्या वेळार, मिसाच्या बलिदाना वेळार आनी प्रमुख जावन नोवेनांच्या वेळार, आराधनांच्या वेळार आमी मागता. मिसां दिवंक आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसांक तास रुपये 300, नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें आसा जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावोंक अवकाश आसा. रुपये 6,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे ताच्याकी चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आधार दिवयेत. ह्या पुण्यशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवचे चिंतप आसा. येदोळूच निर्गतिकांच्या आश्रयाचे योजन आमी हाती घेतलें आसा. ह्या निर्गतिकांच्या आश्रयांत सिस्टरांचे वस्ते कुडी आसतलें आनी अशें हें योजन भक्तिकांच्या उदार मनान तें पंथाक बेगीन पावतलें म्हणलो बरवसो आमकां आसा. हें सगळें योजन आमी संपयता तेन्ना सुमार 60
जण निर्गतिकांक धर्मार्थ वस्ती आनी धर्मार्थ जवान दिवंक आमी सकतेल्या ह्या योजनांक आदार दिवंक तुमकां खुशी आसा जाल्यार तुमचें दान दफ्तरांत तुमी दिव्येत. आयच्या दिसा देवस्तुतेंत भाग घेतलेल्या हर एकल्याचो हांव उपकार दवरतां. तुमकां देव बरें करूं. कॉयरांत संगीत दिल्ल्या लॉयड रेबेरो गंगोळ्ळी आनी तशेंच गायन करूंक आमकां कुमक केल्ल्या रिना मेंडोन्सा तल्लोर आनी स्टीवन डिसोजा गंगोळ्ळी असो उपकार दवरतां. तुमकां देव बरें करूं आनी तांकां सांगात दिल्ल्या हेरांचोय उपकार दवरतां. देव बरें करूं. आयच्या दिसा आराधन सोलोवन व्हरूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी शिकोणदायक प्रसंग दिवंक आमकां आदार दिल्ले आसात. मनादीक बाप पियूस डिसोजा शिवमोग्गा यूथ डिरेक्टर जावन आपली सेवा युवकां खातीर ते दिवन आसात. आयच्या दिसा हांगासर येवन आमकां आदार दिचे म्हणून विनंती केल्ल्या वेळार कुशे मनान ते हांगासर आयल्यात आनी भोव आपुरबायेन हें देवा साव तांणी सोलून व्हेल्लां. तांचो तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान उपकार दवरतां. फादर तुमकां देव बरें करूं. जेवणांक तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्यांक दान दिल्ल्यांची नांवां हांव वाचून सांगतां. तुमी मनादीक बाब पियूस डिसोजा हांचे तावन मनाची वात घेवंक जाय म्हणली विनंती आसा. तशेंच पाद्रापांनी भक्तिकांक दानींक ही वात दिचे म्हणून विनंती करता. सर्व दानींचो हांव मनपूर्वकी उपकार दवरतां. जें कितें उदार म्हण ह्या जेवणा बाबतींत तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्या बाबतींत तुमी दाखयलेलें आसा तें उदार म्हण तो आशिर्वादीत करूं. पाद्रापान शर्मावान सांगलें जें कितें देवाक आमी समर्पण दिता देवाच्या कामाक आमी दिता तें खंडीत जावन लॉस जावन वेचना बदलाक देव तें आशिर्वादीत करतलो आनी उदंड मापान तुमकां तो ताच्या देण्यानी बरोवन तो पाटी लाभाशें करतलो. सरदानीचो हांव उपकार दवरतां. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. आमी सोमेस्तां आतां उबी रावया. नोवेनाचें गीत गावन नोवेन आमी आरंभ करया. जागी तुका अजपा अबळे मरण चुकन वरा देव सारताच्या नांवान फोडता कोडा पिडे बरे जाता दर्या सांगलींक तो फरमयता आंगल्या पांगल्या बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्या दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक भुजोन धाडटा. नोवेनांचें मागणें पान नंबर 16. सांगाता भक्तीपणी हें मागणें आमी म्हणया. हे वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानांचे संकली तुटून पडटात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासार पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत तो पावताय. सर पातयणी तुजे दवरन तुजी कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18. केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणें. ये केरेकट्टेच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या पुणशेताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तो पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय.
साबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या साबार देण्या पैकी असर्यांचें देणें विशेष. ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता हांव. आमच्यो गरजो विश्वासान पातयेणेन सांत अंतोन देवा लागीं विनंती करून आमच्या गरजां पावता म्हळ्यार त्या बाबार्थान ताच्या पांयां तळी आमी समर्पिया. कुटुंबांतल्या सर सन्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, वायटा विघ्नांतल्यान देवान राखून व्हरूंक, 3 वर्सांच्या चरक्या भुरग्याक सुडाल उलोवंक आनी ताका इस्कॉलांत एडमिशन मेळोवंक, गॉल ब्लॅडर स्टोन समस्यांत तावन परिहार मेळोवंक, दुसऱ्या भुरग्याचें देणें फावो जावंक, सेरीक मेळोवंक आनी बऱ्यान काजार जावंक, CA रिजल्ट बरें येवंक आनी उत्तीम मार्कां सवें पास जावंक, घरचीं दस्तावेजां सगळीं क्लियर जावंक, बरी विजा मेळोवंक, भुरग्याचे हट पयस वचोंक आनी सक्टां लागीं बरें करून ताणें उलोवंक, एक बरें घर फावो जावंक, जागो फावो जावंक, बरें काम मेळोवंक, IT शेतांत दुबायंत एक बरें काम फावो जावंक, नर्सिंग कामाक न्यूझिलंडांत काम मेळोवंक आनी हाचें प्रोसेस बऱ्यान जावंक, जर्मनींत परमनंट काम मेळोवंक, 10वे क्लासींत बरे पर्संटेज येवंक, नर्सिंग एग्जाम पास जावंक, शुगर आनी पायल्स बरें जावंक, घरा वचूंक वाट मेळोवंक, पयशांची अडकळ नासतना रेस्पेर आनी काजार जावंक, लोन सगळें क्लियर जावंक, आर्थीक स्टेबिलिटी येवंक, कुटुंबाक आदार दिवंक फावो जावंक, भुरग्यांनी बरें शिकाप जोडोवंक, दूख उणी जावंक, कुटुंबांत एकवटान आनी सोडदोडीन जियोवंक, कुटुंबांत एकामेका मदें माया मोग रास करूंक, परगांवांत आसलेल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, आमाल पियोवणें उणें जावंक, म्हयन्याक वेळा वेळार सांबाळ मेळोवंक, चिंतलें काम बऱ्यान जावंक, बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक, लायसन्स बऱ्यान रिन्यूवल जावंक, शॉपा संबंदी स्ट्रेस उणें जावंक आनी सर समस्या इत्यर्थ जावंक, ह्या शॉपा बाबतींत कोणायकी समस्या येना जावंक, सर सपनां जारी जावंक, आदलें जिवीत आनी भलायकी पाटी मेळोवंक आनी वेल सेटल जावंक, शिकूंक बरी मोत आनी भलायकी मेळोवंक, बरी जणवाय मेळोवंक, भुरग्यांचें उलोवणें स्पश्ट आनी सुडाळ जावंक, हात दूख गूण जावंक, ग्लुकोमा गूण जावन आदले दिश्ट पाटी मेळोवंक, KPSC परीक्षा पास जावन काम मेळोवंक, HP कंपनींत बरें काम मेळोवंक, कितें समस्या नासतना इटलीची वर्क विजा मेळोवंक, उडुपींत सरकारी काम मेळोवंक, कोलेस्ट्रॉल समस्या परिहार जावंक, स्टॉक मार्केट बिझनेस बरें जावंक, शांत मनान काम करूंक जावंक, पांय दूख, बावळे दूख आनी माथें दूख पयस जावंक, वाळात पयस जावंक, आळसाय पयस जावंक आनी चुरूक जावंक, सिगरेट सेवचें सोडूंक, कुटुंबांतल्या सक्टांनी एकाच घरा रावंक जियोवंक, दुबाव पयस वचून गो बायलांनी उलोवंक आराम करूंक, स्त्रियांतय दवरलेलो संबंद आखेर जावंक, भुरग्यांनी कॅथोलीक धर्मांत आसूंक, भुरग्यांनी आयताराच्या मिसाळ सुखान आसतना हजर जावंक, भुरग्यांनी सांगाता आसूंक, शॉपाक बरें भाडें मेळोवंक, चिंतलें काम बऱ्या तरान जावंक, बिझनस यशस्वी जावंक, मुखलें शिकप बरें जावंक, होगडायलेले पयशे पाटी मेळोवंक, घरच्या बांदपाचें काम बऱ्यान जावंक, दोळे दूख आनी इतर भलायकी संबंदी समस्यांत सुटका मेळोवंक, दुबळ्यांक सहाय दिवंक, बरें मन येवंक, दुस्मानांतावन वायट सक्तेतावन बांदपासातावन भिरांतेतावन अस्कतकायेतावन सुटका मेळोवंक, घर नावार जावंक, केल्लें रीण सगळें फारीक जावंक, कातीचे समस्ये निवरावंक, बरें घर बांदूंक, स रितीच्यो ताळण्यो पयस वचोवंक, काजारी जिवीत बरें जावंक, सुरू करूंक चिंतलें बिझनेस बऱ्यान जावंक, समृद्धी येवंक, शेळीचे समस्या गूण जावंक, घर जागो बऱ्यान वांटे जावंक, पांयांची सूज आनी टिंगलिंग रावंक, कामांचे समस्या परिहार जावंक, घरच्या कामांत बरो आदार येवंक, घराक करंट मेळोवंक आनी जनेलां बागलांचें काम बेगीनच जावंक, किसन येवजण खातें नावार जावंक, घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, एकल्याची सर्जरी जाल्ली आसा, पांय दूख आसा तो गूण जावंक, एका तरणाट्यान एका चलयेची अन्य जातीच्या चलयेची इश्टगात सोडूंक आनी कॅथोलीक धर्मांत ताणें जियोवंक, केस झडचे
रावोंक OET एग्जाम क्लियर जावंक बरी भलायकी फावो जावंक पयनार आसतना कितेंच समस्या येना जावंक वोंगचे समस्या आसात ते पयस वचोंक हाताची एलर्जी बरी जावंक UK प्रोसेसिंग बऱ्यान जावंक गांठीचे गांठी दूख उण्यो जावंक बाणतीक बरी भलायकी फावो जावंक या आनी इतर गरजां खातीर आमी प्रार्थना करया आमचे वैयक्तीक गरजो बाबरतान ताचे समोर आमी दवरया कोणाच्यो गरजो कळीत आसात कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरया उद्यावर ICM संदे एक्सिडेंट जावन आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवन आसात ते बेगीन मतीर येवंक आनी आदल्या भलायकेक तांणी फाटीं येवंक तांचे पसत आमी मागया सांत आंतोनीचे विणवणेन देवातान जायते उपकार आमकां फावो जाल्यात त्या पसत अर्गां दिवया बरें काम फावो जालां भुरग्यांचें देणें फावो जालां सैरिको मेळ्ळ्यात काजार बऱ्या रितीन जाल्लें आसा भुरग्यांची भलायकी सुदरल्ली आसा उलोवंक सुरू केल्लें आसा भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळिल्ल्यो आसात हांगासर एकली भयण जायते फावटी ताणें IELT परीक्षा बरयली पूण ताका ती परीक्षा क्लियर करूंक जावंक नासलें तिची आवय आयिल्ली तिणें तें सांग घाल्लें आनी आतां तें IELTS एग्जाम क्लियर करून हांगासर आयिल्लें आसा देवान हे आनी जायते उपकार हांगासर केल्यात ह्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां दिता आसतना आमकांय जे उपकार आनीक आमकां मेळोवंक आसात जो आदार आमकां फावो जावंक आसा तो बेगीनच मेळचे खातीर आमी मागया आनी बाबरतान हें मागणें आमी मुखार सिया यो आमच्या सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकारसूं दी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान वरांतलें पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी अशें तुजें तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तुवें क्लोज विचित्र आनी अजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसाण आसा सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर आमेन आतां पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें मनादेक बाप पियूस डिसोजा सोलून व्हरतात आनी उपरांत रेलिकेचे आशिर्वाद ते दितात सोम्यांचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बाब तुजे मुखार पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या आई सवे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदारांनी ससाण देवा तुजी गूण कच्ची सकत पिडेस कुडींत वतून कस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळटाय ह्या तुज्या विश्वाची साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर बनपासांतलें तांकां सोडय मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर तुजे अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पद्वाच्या भगवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या पूर्ण शेतान तुजी दैवीक सहावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हणली दोस्कायेन तांची जावं दी अशें शांती जोडुल्ली
तीन तुजी सक्रां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भगवंतां जावन जियोंक आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर म्हूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमकां संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट करूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वादीत दिवं. सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो. आमी सेवंकपेच्या जेवणांचेर आतां आशिर्वाद मागया. दयेकन उबे रावा. सर्गींच्या मोगाळा बापा, तुवें आमकां आत्मीक जेवण ह्या दिसा फावो केलें. तुजी उतरां आमी आयकलीं. जेजून आमच्या लागीं आमच्या काळजांत उलयलीं उतरांय आमी समजून घेतलीं. आतां आमच्या कुडीच्या गरजक आमकां कुडीचें जेवण तूं दिवंक येताय. आमकां जाय आसलें आयचें जेवण आमकां उदार मनान दान दिल्ल्या हर एकल्यांचेरी आशिर्वाद दी. तांचेर तूं कृपेचें बेसांव तूं देवय म्हूण मागता. तशेंच सेवंकपेच्या आमचेरी तुजें आशिर्वाद घाल. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा आमचेर आनी सेवंकपेच्या जेवणांचेर आशिर्वाद घालून दी. आमेन. सांतांतून बापा बोवरत्या सांता तुजी ससी आयल्या मोडा मोगान. आजा पगारा मजतदारा जिणी तुजी देखी बरे आमा सर्वा. सांतांतून सांतांतून आजा पाच्या सांता. माग सायबा आमचे पासून जेजू लागीं सदां. सांतांतून सांतांतून आजा पाच्या सांता. माग सायबा आमचे पासून जेजू लागीं